मोगळ इष्ट तुमसो थे तुमसो आश्रो तुमसो राखंदा तुमसो मोगळ इष्ट तुमसो थे सगळ्या काळसंता तुका आराधन करता सगळ्या जिविता तुझे रूपोळे सोदता सगळ्या सक्तेन तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा सोम्या सक्कर म्हणया हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा तुमसो गोळी तुमसो बुसोंदा तुमची गुपिसुआ तुमसो थे तुमसो गोळी तुमसो बुसोंदा तुमची गुपिसुआ तुमसो थे सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता सगळ्या जिविता तुझे रूपोळे सोदता सगळ्या सक्ते तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा म्हज्या मोगाळा जेजू हांव तुजे मुखार आसां म्हजी दिश्ट तुजेर हांव खंचयतां ह्या पवित्र गुन्यांत म्हजो सोडवणदार तूं म्हाका तूं राखून जाय तुज्या गोपांत म्हाका घे जेजू तुये थंय हांव विशेव घेवंक आयलां तुका हांव आराधन करता जेजू तुजी स्तुती करता जेजू तुका हांव अर्गां दिता जेजू म्हज्या सबार कश्टांनी म्हज्या सबार पिडे शिडेंत अनवारांनी
म्हाका तुवें राखलाय सोम्या जेजू म्हाका तुवें तुज्या स्पिरितान भरलाय तुज्या कृपेन भरलाय म्हज्या कुटुंबाचेर तुवें कितली आशिर्वादां घाल्याय तुका कितली अर्गां दिल्या रे ती उणींच सोम्या जेजू जेजू तुजी हांव स्तुती करता तुज्या पांयां थळा हांव आसा सर म्हजी इल्ली बेजाराई सर म्हजें एकसरपण म्हज्या काळोख म्हजी सलवणी म्हजी निराशा तुज्या मुखार हांव दवरतां सोम्या जेजू जेजू तुका जावं अर्गां तुका जावं होगळाप तुका जावं स्तुती Praise the Lord. 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 जरामिया प्रवादी 30 आणि 3 अध्याय 3 आणि 6 वळ प्रत्येक जण 3 वळींत सांगता कॉल टू मी अँड आय विल आन्सर यू कॉल टू मी अँड आय विल आन्सर यू जरामिया प्रवादीच्या 30 आणि 3 अध्यायांत 3 आणि 6 वळ म्हाका तूं उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो तुका कळीत नांत ते वर्ते गुटू हांव तुका सांगतलो 6व्या वळींत त्याच अध्यायांत परतून आमी वाचता आनी हांव तांकां वखद आनी सवस्थकाय हाडटलो हांव तांकां बरी करतलो आनी तांकां उदंड मापान शाश्वत शांती दितलो Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 काल संजेर सुमार 5 वरार दोगां मेडिकल स्टुडंट्सांक हांगासर आयिल्लीं दोगी चलयो आमच्या कर्नाटक भायल्या राज्याचे एकले नेपाळचे आनी दोगांय जाणां येवन हांगासर इगर्जे भितर वशेत गोशेत म्हळें बागेल उक्ते आसा आनी हांगासर मुस्तोळ मागणें केल्ल्या उपरांत ते दोगांय स्टुडंटां मागीर म्हजे लागीं आयलीं फादर आमचे लागीं माथ्यार मागणें करी जाय माग जाय कित्याक आमचे आवय बापाय पयस आसात आमच्या विशयां मुस्त ती खंत करनासात पुरसतांतले वेळ कर ह्या प्राचीन काळार जेजू सांगात बगोवंक ती आयली आनी ताणें उसारलीं ती उतरां जेजू आमकां लागीं आसता आमचे आवय बापाय पयस आसल्यार ती आमच्या विशयान खंत केल्यार आमकां आमचो स्वामी जेजू आसल्यान आमकां आवय बापायच लागीं आसल्यार बगता कितली रापुरबायची उतरां न्ही Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आमच्या भुरग्यांक आमी तेंच शिकय जाय मोगाच्या भावा भयणीनो आमच्या भुरग्यांक आमी सदांच तें शिकया पवित्र कीर्तन 30 आणि 4 5 आणि 6 वळ कितें सांगता 5 वळ सांगता ताचेर तुमी नदर लाया ताचेर तुमी नदर लाया आनी तुमचे मुखामळ परजळटले Praise the Lord. 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 या प्राचीन काळार सकाळी संजे पर्यंत टीव्हीचेर नदर घालची न्ही मोगाच्या भावा भयणीनो मोबायलाचेर सगळो दीस आनी रात मोबायलाचेर तुमची दिश्ट घालची न्ही मनोरंजनाचेर तुमची दिश्ट घालची न्ही बगार तुमची दिश्ट सोम्याचेर घाला म्हणून कीर्तनकार सांगता आनी आमकां तो आदार दितलो जाप दितलो आनी आमकां सगळ्या कश्टां दुखींतले तो राखतलो द हेल्पलेस कॉल टू हिम अँड ही आन्सर्स ही सेव्स देम फ्रॉम ऑल देयर ट्रबल्स सोम्याचेर बरवसो दवर म्हणटा पवित्र कीर्तन 30 आणि 4 6व्या वळींत आनी 5व्या वळींत सांगता आतां आयकलें तुमी ताचेर नदर लाया
आणि तुमचे मुखामळ परजळतले. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आमच्या सोम्याचेर आमी दिश्ट घालया, भावार्थान ताचेर दिश्ट घालया, विश्वासान ताचेर दिश्ट घालया आनी ताका उलो मारया. आज ह्या मंगळाराच्या, ह्या प्राचीन काळाच्या ह्या पहिल्या मंगळार आमी आसा, पहिल्या हप्त्यान पयलो मंगळार. कितली जाण आमचे भाव भयणी संवसारभर, सगळ्या संवसारान, गल्फ जावं पुरो, इस्रायल जावं पुरो, युरोपान जावं पुरो, इवन अमेरिकात जावं, कितली जाण आमचे भाव भयणी ह्या आराधना मेळोवन आसात. आमच्या मंगळूर डिएससी, उडपी डायसीज जावं पुरो, बँगलोरू, बॉम्बेंत कितलीशी जाण आमचे भाव भयणी ह्या मंगळाराच्या, ह्या सोम्याच्या आराधनाक राखून आसात. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. या देव मंदिरांत तुम्ही पयसतान तुम्ही आयलात. थोडी जाणां भलायकी नाथरली, कदालार बसून जावं पुरो, व्हीलचॅरार बसून जावं पुरो, वा न्हिदल्या कडेन खटल्यार जेजू उलो मारतात आनी जेजू तांकां धैर्य दिता, बरें करता, गूण करता. महिला पयस आसल्यार आमच्या सोम्याची दिश्ट तांचेर आसा. तांच्या वचून मागया मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां ह्या देव मंदिरान आमचें भाग जेजून फावो केलो. कितले जाण आमची भाव भयणी कामा खातीर, दिसपडतो ग्रास सोडच्या खातीर महिला पयस आसात. गल्फान जावं पुरो, इस्रायल जावं पुरो, पयस आसात जावं पुरो. आज तांच्या वचून आमी मागया, तांकां कोणाक मागणें बसयलें तांच्या वचून मागया. जेजू तांकां बरें करून दी, आशिर्वाद दिवन दी, राखून दी, सांबाळून दी म्हणून मागया. पवित्र किर्तन 30:4 वळीन सांगता, हांव एक दळदिरो, सर्वेश्वराक उलो मारता. सर्वेश्वर म्हाका आयकता आनी म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. इस्रायलांत आमची एक भयण फाटल्या एक म्हयन्यांत हांव दिसपडटे मेसेज धाडटली म्हाका. तिका म्हळ्यार गर्भाकोशाच्या त्या ओवरीच्या जे सिस्ट जाल्लें आनी डॉक्टरांनी सस्पेक्ट केल्लें ते कॅन्सर जावं पुरो म्हणून. ताजो पती, भुरगीं हांगा गांवांत आसात. हे कुटुंब सांबाळच्या खातीर, कुटुंबा खातीर पयस इस्रायलांत आसा. बारीच कंगाल जाल्ली, म्हाका तिची वळख आसली. बारीच कंगाल, निराशी जाल्ली. फादर म्हज्या वचून मागा, परवां सर्जरी आसा फादर, कांय भियेनाका. ताजें नांव काण सांगलें, कांय भियेनाका, जेजू तुजें सांगात आसा. डॉक्टरान सांगलां तें व्हडलें ऑपरेशन म्हणून फादर, कांय भियेनाका, जेजू तुज्या सांगात आसा. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आमी हांगासर मागलें. 3 मंगळार आमी कंटिन्युअस हांगासर मागलें. आनी पोर तिजे वॉट्सॅपार फोन आयिल्ले म्हाका, आनी ती म्हणाली, फादर हांव बरी जावन घरा आयल्या. आनी डॉक्टरान कितें सस्पेक्ट केल्लें कॅन्सर म्हणून, ते कॅन्सर न्हय म्हणून नॅगेटीव रिपोर्ट आयला. आनी म्हजे 100 वरां सर्जरी जाली फादर. 100 वरांची सर्जरी जावन डॉक्टर म्हणालो तुजी सर्जरी सक्सेस जाल्या. ते म्हणाले म्हजी सक्सेस सांगा फादर म्हणून. पळय शांती म्हणलें भुरगें, शांती काजारी जाला, भुरगीं आसात ल्हान, न्हवरो हांगा गांवांत पिरगजेंत आमच्या पहिल्या पिरगे आसा. आनी संपूर्ण तरान ते बरें जावन घरा आयलां. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. सर्वेश्वर म्हाका आयकता, म्हज्या आकांतांतलो निवारता. आमचो सर्वेश्वर आमच्या सांगात आसा. तर उबी रावया म्हज्या भाव भयणीनो, आमच्या सर्वेश्वर सोम्या जेजूक एक गीत आमी गावया. तू सोमो करता सोमिया, तुका अर्गांदी तांदनिया. सांगाता, तू सोमो करता सोमिया, तुका अर्गांदी तांदनिया. तू
समोर करता तुका अर्गांदिता म्हजो सोमी मन मागून घेता तू समोर करता तुका अर्गांदिता म्हजो सोमी मन मागून घेता म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा हालेलुया 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 आराधन हांव करता सोमिया सरपडण वंदिता ननिया आराधन हांव करता सोमिया सरपडण वंदिता ननिया आराधन हांव करता सरपडण वंदिता म्हजो सोमी मन मागून घेता आराधन हांव करता सरपडण वंदिता म्हजो सोमी मन मागून घेता म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा हालेलुया 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 God तुका समय उगडाप तुका समय महिमा तुका समय स्तुति तुका समय जय जय तुका समय वंदन तुका समय ईश्वी स्तोत्र ईश्वी आराधना ईश्वी महिमा वंदिता तुका जिसु सीता तुका जिसु नवरता तुका समय जिसु वंदिता तुका नवरता हालेलुया 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 बशा मगळ बाबणीन इजाया प्रवादी 65 अध्याय 20:4 वळींत अशें सांगता Even before they finish praying to me, I will answer their prayers. Even before they finish praying to me, I will answer their prayers. ताणे उलो मारच्या आदी हांव जाप दितलो आमी उलो मारच्या आदी हांव जाप दितलो ती उलो नासतनाच हांव आयकतलो प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. 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 आम्ही मागणे करता करतानाच ताज्या पयलेंच हांव तुका आयकतलो आमी हांगासर येताना मागणें करूंक आमची मागणी कितें कितें सामान ब्रांड आयल्यान
जेजून ते दळूनच आयकोन जाल्यांत प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. ताजो अर्थ कितें घरात हांव मागोवंक आयलां वा आमच्या गल्पान हांव ह्या डिवायन वर्ड टीव्ही मुखार ह्या आराधना वेळार आज हांव कितें मागचें म्हूण आसा, कितें हांवें चिंतलां, कितें उसान सांगचें आज 4:30 आराधना सुरू जाता, कितें हांवें सांगचें, कितें मागचें म्हणून हांव चिंतून आसा तें जेजून येदोळूच आयकलां. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द Praise the लॉर्ड. Lord. प्रेज द Praise the लॉर्ड. Lord. आणि तूं मागता मागता न्हय हांव तुका आयकतलो, पर तुवें मागता मागतना उलयतना देवाची स्तुती घालतना हांव तुका आयकतलो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. कितले शेवटी आमचे कश्ट अन्यकल्या सांगल्यार तांकां समजनात. आमी विचारता मुझे कश्ट आयकले की साईबा, मुझे कश्ट तुका समजले की, मुझे कश्ट तुका समजले की, मुझी दुख तुका समजले की, मुझे समस्या तुका समजले की. आमी थोडे फावटी विचारता कित्याक ताच्या तोंडार कांय बदलावडना. आनी हांव ताका सांगता मुझे कश्ट तुवें सांगले साईबा, कांय म्हण समजले की तुका, अर्थ जाले की, मुझे कश्ट अर्थ जाले की. थोडे जाण येतात मुझे लागीं मस्त कश्ट बेजार मुस्तान येतात. फादर मुझे कश्ट समजले की फादर तुमकां बरडटात. हांवें सांगलें समजलें, मुझ्या सर समजोनचो देव आसा ताजे लागीं मागया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. उडपी लागशिल्ल्या फांबोर फिरगेची एक बहीण केदाळी गावय मागणें घेत आसा. तिजो पूत मालदीव्स कामार आसलो, ताका आतां ताजें टर्म जालें कामाचें. आतां कितें करचें? ही आवय मागता. सुमार मंगळार जालें, हर एका मंगळारा तिजें फोन. भारी विश्वासान फादर म्हज्या पुता पासत मागा, फादर म्हज्या पुता पासत मागा. जॉय म्हूण ताचें नांव. आनी आज म्हणाली फादर आमी मागलें मेळ्ळें, तुमी मागलें मेळ्ळें फादर. तुमच्या आराधना मागतली, तुमी तेसा हांव घाल्लें वाचलें हांवें आयकलां फादर. म्हज्या पुताक एक कामाचें एक्सटेंशन जालां, आज साक सांगा म्हणाली. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. तिजें नांव मेरी, मोरयेचें नांव. भरवशान तिणें मागलें तिका मेळ्ळें. आमचो देव आमचें मागणें आयकता. कित्याक लुकास वांजेल 18:20-7 वळीन सांगता, वॉट इज इम्पॉसिबल फॉर मॅन इज पॉसिबल टू गॉड. मनशाक कितें असाध्य म्हणून आसा, देवाक तें साध्य. मनशाक कितें असाध्य म्हणून आसा, मनशाक सबार संगती असाध्य म्हणून आसात. वैगी न्ही सांगा. मनशाक असाध्य म्हळ्यार सबार संगती आसात, पूण देवाक सर संगती साध्य. प्रेज द लॉर्ड. घट प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. उभी रावया मगाच्या भाव भयणीनो. लुकाची सुवार्ता न्ही, मातेवाची सुवार्ता 7वा अध्याय 7वे वळ. मागा आणि तुम्ही घेतल्यात, सोदा आणि तुमकां मेळटलें, बडया आणि तुमकां उक्तें जातलें. निजाय की जो कोण मागता तो घेता, सोदतल्याक मेळटा आणि बडयतल्याक उक्तें जाता. बशा मगाच्या भावा भयणीन. आमी माग जाय मगाच्या भावा भयणीन. कित्याक आमी बागील बुडयल्यार मात्र भितर आसल्याक ते आयकता आनी तो बागील उक्तें करता. भायर पडली वस्त आमी सोदल्यार मात्र आमकां मेळटा.
त्या देखून जेजू सांगता मागा आनी तुमकां मेळ तुमी घेतल्यात मागा. आयच्या सुवार्थेंती जेजू शिसांक शिकयता ते आमच्या बापा म्हणलें आपुरबायचें मागणें. जेजू ही बापा लागीं मागणें करतलो, जेजू ही मागतलो आनी मागतना जेजू एक सुरो असो मागतलो आनी बापा लागीं तो एक जातलो. आमी जर तर आमच्या सुमयाक जेजूक मागण्याची इतली ताका गरज ताका सकत कळ्ळें त्या सुद्दां आमकां ह्या किरकोळ मनशाक कितली मागण्याची गरज ना. द्वितीय नियम पुस्तकांत 30वा अध्याय 15वी आनी 19वी वळ देवाचें उतर अशें सांगता, पळय आज तुजे मुखार जिवीत आनी सुख, मरण आनी दूख दवरता. जिवीत आनी सुख, मरण आनी दूख दवरता. हांव आज तुका दिता ते सर्वेस्परा तुज्या देवाचे उपाधी तूं आयकशी जाल्यार तुका थंय मेळटलें. परतून 19व्या अध्यायांत द्वितीय नियम पुस्तकांत 30वा अध्याय सांगता, जिवीत आनी मरण, आशिर्वाद आनी शिराप हांव तुजे मुखार दवरता. जिवीत विंचून काड आनी तुजी संतत जियेतली. सोम्या देवाचो मोग कर, ताजे कडेन तीर एकवटान राव आनी तुजें तुका तो जिवीत दितलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. जिवीत आनी मरण, आशिर्वाद आनी शिरप तुजे मुखार हांव दवरता. खंयचें तुका जाय तें विंचून काड, खंयचें तुका जाय तुजेर आसा. तुका जिवीत जाय की तर देवाचो मोग कर. जिवीत तुका जाय की देवाचो मोग कर, देवाचो मोग कर. ताजे लागीं तुजो संबंध, संपर्क, चळावळ चड जाय जाल्यार एकच वाट ती मागण्याची. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. सर्वेश्वर देवाचो जर तूं मोग करताय, ताज्या वाटांनी चलताय, ताजे उपादेश फळताय, ताजे भरवसो दवरताय, ताजे लागीं तुज्या विश्वासान जियेताय, कृपे बरी जिणी जियेताय, तुका जिवीत लाभतलें. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. जेरेमिया प्रवादी 17व्या अध्यायांत मोगाच्या बाबडीनो, जेरेमिया प्रवादी 17व्या अध्यायांत 5 आनी 6 वळ अशें सांगता, जो मनीस मनशांचेर विश्वास दवरता, मनशांच्या सत्तेचेर भातयेता, जो मनीस आपलें काळीज सर्वेस्वरांतान पयस करता, तोसलो मनीस शिराप पडलेलो जावं. तोसलो मनीस अरण्यांतल्या जिटकुटा बरी, तोसलो मनीस अरण्यांतल्या जिटकुटा बरी. पळया म्हाका बाबडीनो, इफ यू ओबे गॉड, इफ यू लव गॉड, you will flourish. If you disobey God, if you go away from God, you will perish. हे आपट सद जावन आसा मोगाच्या बाबडीन. हांव कुंदापूर लागीं पिरगाजीन आसल्या वेळार म्हजो एक इश्ट मोगासो, तो कारवार पोर्टांत कॅप्टन जावन आसलो. सगळ्या कर्नाटका पोर्टाचो कॅप्टन, व्हडलो मनीस, मिस्टर फर्नांडीस. ताणें आमकां आपयल्लें, ताजी थोडी सैरी आमच्या पिरगईत आशिल्ले, केदाळे आपयतलो गांवाक आयल्यार. कुंदापुरी ताचें घर आशिल्लें आनी तो फादर तुमी आमच्या घरा येवचे येजय. मागीर हेपटी आमी बाई सरल्या, एक 14 जाणां बाई सरल्या. 2 जाण पाद्र्या, 2 जाण आमचे पिरगास घर गेल्या आनी थंय आमी पानसोरार पावल्या. आनी पावतना तो कॅप्टन ताची पत्नी नाशिल्ली आनी पयलें ताणें
ते भुरग्यांक आपयले कॉलेज आयिल्ले भुरग्यांक आपयले अळे या फायदा बायला बेसांव मागा सगळे भुरग्यांनी येवन बेसांव मागले व्हडलो मनीस अधिकाराचो मनीस व्हडलो सगळ्या कर्नाटक पोर्टाचो कॅप्टन म्हणून तुमी चिंते केदो व्हडलो मनीस कितलो व्हडलो मनीस आनी उपरांत आमकां पिया म्हणून दिलें आनी ताजी पत्नी म्हणली फादर आमच्या घरा केदाळे आमी एक आमोरी तेर्सा वेळ फिक्स केला 7:30 आमोरी तेर्स आमच्या सदांच आमी कितें चुकले आसल्यार कितले बिजी जाल्यार आमच्या मागणे आमी तेर्स चुकोना पाद 7:30 आमचो तेर्स आमोरी तेर्स आनी ज्युस्त 7:30 सगळ्या भुरगीं आवय बापय भुरगीं आनी आमी सांगता म्हणले हांव आनी आमोरी सुरू केली एका भुरग्यान आमोरी सुरू केली आनी तेर्सा उपरांत देवाचें उतर वाचलें त्या उपरांत 2 गितां गायलीं आनी ती म्हणाली फादर देवान आमकां आश्वर्यांत आज सोडूं ना देवान आमचेर आशिर्वाद घाला देवान आमचेर आशिर्वाद वयर आशिर्वादां घाल्या फादर म्हज्या भुरग्यांक बरी भलायकी दिल्या ताजे उपरांत ताज्या एका पुताच्या काजाराक हांव गेल्लो कुंदापूर मस्त वर्सां उपरांत आनी सगळे भुरगीं बऱ्या फुडारा पावल्यांत आतां तो निवृत्त जाला पूण ताजे ते एक मागणें ताजो भावार्थ ताज्या घरांत ताणें दिल्ले मागण्याक प्रामुख्यता कशी जेजू ते एकवटान आसात आनी आज पर्यंत आमी पळयलां ताज्या कुटुंबांत देवान आशिर्वाद घाला देवाची कृपा शांती हांवें ताज्या कुटुंबांत पळयली प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. आनी म्हाका उडास आयलें उतरां जेरमिया प्रवाची 17 अध्याय 7वी आनी 8वी ओळ जो कोण सर्वेस्वराचेर फात येता ताचेर विश्वास दवरता तो मनीस बागी तसलो मनीस उदकाच्या देगेर लायलेल्या व्हाळांत आपली पाळां पावलेल्या रुखा सारको तसलो मनीस उदकाच्या देगेर लायलेल्या व्हाळांत आपली पाळां रोमयलेल्या रुखा सारको गरमी येताना ताका भिरांना ताची पानां सदांच पाचवी आनी फळां दिल्ल्या बरीत केदींच तो रावना प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. पवित्र कीर्तन पयलें पवित्र कीर्तन एक तें कीर्तनी तिसऱ्या वळीन तेंच आमकां सांगता कोण मनीस जेजू थंय एकवटान आसा जेजूच्या सांगात आसा तो वळच्या उदका देगेर लायलेल्या एका रुखा बरी वळच्या उदका लागीं आसल्या रुखा बरी ताची पानां केदींच बावनांत तो फळ दिता ताजे जिवीत सुफळ जाता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. आज हांव तुमच्या मुखार उबो आसा जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो तुमच्या मुखार जर तर हांव एक याजक जावन आतां 40 वर्सां जातात 10 वर्सां म्हणजे सैन्याचें शिकप 50 वर्सां आनी आज हांव इतल्या खुशेन आसा कृपेन आसा संतोश बरी आसा एक याजक जावन तुमची सेवा करता जाल्यार हें देव आपणें म्हाका लाभलां जाल्यार फकत आमच्या घरांत म्हज्या आवय बापायतान शिकिल्लें मागणें प्रदेश जावन म्हजी माय आनी म्हजो बापूय मिस्टर जेरम डिसोजा आनी म्हजी माय मिस्टर पावस्तीन डिसोजा श्रीमती पावस्तीन डिसोजा आनी पक्की बाई म्हणटले तिका कांय शिकप कांय नासली इस्कला वचोंक ना पूण सगळी मागणी चलती मागणी सुरूतान अखेर पर्यंत आमची मागणी माय शिकयतली सकाळचे मागणे हक्कड मागणे आनी तिणें आमकां शिकयलो तो भावार्थ आज पर्यंत तो वाडोवन येवन आज एक हांव याजक जावन जेजूक साक्ष जावंक पावलां प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आमच्या भुरग्यांच्या काळजान आमी जेजूचो मोग घाली जाय आमच्या भुरग्यांच्या काळजान जेजूचो बरवसो घाली जाय जेजूचो मोग आमच्या भुरग्यांच्या काळजांत
खंयसय जाय प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. तांकां कश्ट येताना तांकां समस्या वळख जाताना तांकां धैर्य मेळोवंक जेजूचो एक वाट म्हणून तांकां दाखय जाय प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. सबार आमी निराश जाता मगाच्या भाव भयणीनो पवित्र पुस्तक आमकां सगळ्याक जाप दिता चर आमच्या समस्यांक चर आमच्या कश्टांक पवित्र पुस्तक आमकां जाप दिता हर एक आमच्या सलवणेक पवित्र पुस्तकांत आसा जावप हर एक आमच्या निराशपणाक आमच्या भिरांतेक आमी वाट चुकतना आमकां वाट दाखोवंक जेजू आमच्या सांगत आसा प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. सबार पटी आमी म्हणटा निराशेन म्हणटा आनी म्हाका साधना बाद आनी म्हाका साधना पूण देव कितें सांगता लुकाच्या वांजेला 18 अध्याय 20 आणि 7 सांगता तुका सक्कडी हांव साथ जायशें करतलो प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. थोडी जाण येतात फादर म्हाका पुरो जावन गेलें हांव सलवलो फादर हांव पुरो जावन गेलें म्हाका पूण निराश जायना देवाचें उतर कितें सांगता माथेवाचो अध्याय 11 अध्याय 20 आणि 8 हांव तुका विशय दितलो सवकासाय दितलो हांव तुका सवकासाय दितलो कितलेशे फावटी आमी म्हणचे आसा मुस्तान सांगतात म्हजो मोग करतली कोणी नांत भुरगीं म्हणटात मम्मी डॅडी नॉट लविंग मी तांणी चिंतचें म्हजो मोग करतलो कोणी ना हांव पळय म्हणटात म्हज्या आमचो म्हणलें कोणी ना पद म्हजो मोग करतली कोणी ना हांव सगळ्यांक जड जालां त्या जो हांव त्या वंजेलांत 3 अध्याय 16वी वळ सांगता हांव तुजो मोग करता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. थोडे जाण येतात फादर आनी म्हाका मुंदर वचोंक जायना फादर कश्ट आनी आस्वर्य ह्या पर्यंत ह्या हंताक पावलो आनी म्हाका मुंदर सोंक जायना आनी म्हाका सोसूंक जायना तेन्ना ते तुका कितें सांगता कोरीन घरां बरयल्या पत्रांत 2 अध्यायांत 12व्या अध्यायांत 9वी वळ सांग कोरीन घरां बरयल्या 2 पत्र 12 अध्याय 9वी वळ सांगता परत कीर्तन 91 वळ सांगता म्हजी कृपा तुका पुरो निराश नाका म्हजे कृपा तुका पुरो अशें मुस्त दाखले आसात म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो कितलेशे दाखले आसात म्हाका सोसूंक जायना देव सांगता भियेनाका हांव तुजे सांगत आसतलो मुस्तपटी आमी सांगता म्हाका वाटच दिसना म्हाका बेन दिसता हांव कंगाल जाला देवाचें उतर सांगता भियेनाका हांव तुका सोडून घालिसो ना प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. आमचे दोळे दंप्या आमकां भाव भयणीनो सगळो आमचो भरोसो जेजूचेर दवरया आमचो देव आमकां सोडून घालिना आमचो देव आमच्या सांगात आसा दुनियांत आमच्या हृदयात दवरया कितें म्हाका जाय जेजू लागीं सांगया कितें म्हाका जाय निराश जाला गे कंगाल जाला गे भिरांतेन आसा गे सोलवणेन आसा गे हांव वाट चुकलां गे वायट सवयांचो गुलाम हांव जाला गे खंयच्यात हांव कश्टांत भियेनाका जर तर तूं कश्टांत आसाय म्हज्या मोगाळ भावा भयणी नश्टांत आसाय तुज्या बिजनेसान नश्ट जाला पिडेंत आसाय दातरान तुजी आशा सोडल्या जावंक पुरो वा तुज्या रिपोर्टाक राखताय जावंक पुरो वा तुका परवान सर्जरी आसा म्हूण सांगला जावंक पुरो वा पिडे वरून तूं वा तुमच्या कुटुंबांतल्या सान्यांक कितें पिडा आसा म्हणून तुका कळलां जावंक पुरो पिडेंत आसाय अडचणेंत आसाय दगदोडेंत आसाय एकसुरपणांत आसाय कोणा कडेन सांगचें एकसुरपण तुका भोगता मोतीच्या काळोखांत आसाय मोतीक म्हज्या काळोख आसा ना समाधानान आसाय बसल्याडे बसोंक जायना एकाच्या असमाधान अशांतेंत आसाय काळजाच्या भियांत आसाय धडधडता म्हजें काळीज धडधडता फादर म्हाका कठीण भिरांत दिसता फादर म्हजें काळीज धडधडता म्हणून थोडीं रडोन येतात भियेनाका म्हणटा देव भिंतीसपणांत आसाय सैतानाच्या नाडींत आसाय खोट्या सवयांत आसाय वायट सवयांत आसाय वायट इश्टागातींत आसाय खोट्या स्पिरितांत आसाय आमाल पिवण्यांत आसाय वा खंयच्याय विशयांत
तू सांपडलाय जाल्यार चिंतून बसा नाका, निराश जाय नाका म्हज्या मागाळ भावा भयणी, निराश जाय नाका, कंगाल जाय नाका, खंती दुखी बुडा नाका, भिये नाका, भिये नाका म्हणटा आमचो स्वामी जेजू. धैर्यान ये, धैर्यान ये. सर सांगतींत, सर सांगतींत एकल्यान मात परिहार दिवंक साथ आसा मोगाच्या भावा भयणी. तो जावन आसा वैजांचो वैज, धनयांचो धनी, रायांचो राय, परम पवित्र सक्रामेंतांतलो जेजू क्रिस्त. तो तुका फुंक्याक दिता, कांयच खर्च ना, कांय खर्च ना, फुंक्याक तो तुका दिता. तुवें करीत जाल्यार इतलेंच, ताजें आराधन कर, तुजे समस्या ताज्या पांयां तळा दवर, सगळी तुजी जिणी ताका समर्पण दी, तुजी जिणी ताका समर्पण दी. फातर रडोन जिणी बदल. तो तुका सुटका दिता, तो तुका शांती दिता, तो तुझ्या मतीक काळजाक थंडाई दिता, समाधान दिता. पवित्र आत्म्याच्या कृपेचे जरी तुझे वयर तुझ्या कुटुंबाचेर वळोन येतात. हो तुका एक अवकाश आज मेळ्ळा, तो अवकाश चुकय नाका. हो एक अवकाश तुका आज मेळ्ळा या प्राचीन काळाच्या पहिल्या मंगळार हप्त्यांत. हो एक अवकाश तुका मेळ्ळा. स्वाम्याची दिश्ट तुजेर आसा, भिये नाका. डिवायन वर्ड टीव्ही मुखार असल्या सर म्हज्या भावा भयणीन, युट्यूब फेसबुकार मोबायलार आराधनाक मेळिल्ल्या म्हज्या भावा भयणी, जेजूची मोगाची दिश्ट तुजेर आसा. निराशी जायनाका म्हणटा जेजू. आपले तुज्या खांद्यार तो हात दवरता, तुका आपडता, मोगान तुजेर तो दिश्ट घालता आनी तुका सांगता भिये नाका. इतलेंच तुवें केल्यार पुरो. म्हजेर विश्वास दवर, म्हजेर विश्वास दवर, म्हजेर विश्वास दवर, भरवसो दवर, भावार्थ दवर. हांव तुज्या जिवितान विस्मितां करतलो, हांव तुज्या जिवितान विस्मितां करतलो. हांव सत्यवन देव, हांव अगणित देव, तुझे बसत कुर्सार मरण पावलो देव हांव जावन आसा. हांव जिवंत देव, मोगाळ देव. आय एम द लिव्हिंग गॉड अँड द लव्हिंग गॉड. आय विल टच यू, I will heal you, I will bless you. My grace is sufficient for you. मुझे कृपा तुका पुरो. Praise the Lord, Praise the Lord, praise the Lord, Praise the Lord. Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. 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 दोन्ही आमचे हात आमच्या माथ्यार दवरया. उबी रावया, उबी रावया. मागाळ भाव भयणीनो, खंत चिंतून चिंतून तुजी तकली झडाय जाल्यार जावंक पुरो. तुजी तकली झड जाल्यार जावंक पुरो. दोळे दांप, दोन्ही हात तुज्या माथ्यार दवर. सक्क तुझी तकल्याची झडाई, तुझी खंत बेजार आहे, तुझे वजन स्वाम्याचेर सोड. स्वाम्या तुका आपडता. देवा ನೀನೊಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು, ದೇವಾ ನೀನೊಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು, ನನ್ನ ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವು. ದೇವಾ ನೀನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಮನದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಉಲ್ಲಾಸವು. ದೊಳೆದಂಪ जेजू तुमकां पळयत आसा, आपडीत आसा. दोळे दंपा या घडये. देवा ನೀನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಮನದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಉಲ್ಲಾಸವು. ದೇವಾ ನೀನೊಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು, ನನ್ನ ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವು. या घडये आमचो स्वामी जेजू तुमकां आपडता, तुमच्या लागीं आपडता. डिवायन वर्ड टीव्ही मुखार आसल्यानो, युट्यूब फेसबुकार आसल्यानो, या देव मंदिर आसल्या सर भक्ती कर भावा भयणी, जेजू तुका आतां आपडता. हे गीत गायता आसतना, हे गीत गायता गायता स्वाम्याचो उडास करा आणि मागा समर्पण करा. टच अँड हील जीसस. जीसस इज हीलिंग यू राईट नाव. जेजू तुका आपण गुण करता. हे गीत गायता असताना दोळे दंपा समर्पण करा. तुमचे कुटुंब, तुमचे कष्ट, तुमचे दुःख, तुमचे बेजाराई, तुमचे एकसुरपण, तुमची सलवणी सक्क जेजू समर्पिया. ದೇವಾ ನೀನೊಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು, ನನ್ನ ರೋಗವೆಲ್ಲ
ಸೌಖ್ಯವು ದೇವಾ ನೀನೊಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು ನನ್ನ ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವು ದೇವಾ ನೀನೊಮ್ಮೆ ನುಡಿದರೆ ಸಾಕು ದುಃಖವೆಲ್ಲ ಮಾಯವು ಯೇಸುವೆ ಸರ್ವಶಕ್ತನು ದೇವಾ ನೀನೊಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು ಮುಟ್ಟಿದರೆ साकु टीवी फेसबुक यूट्यूब मोबाइल महिला महिला पैसा असल्यारे जेजू तुका पुरता जेजू तुका पुरता दुनिया मध्या दोर्या दुनियात मध्या दोर्या रक्तदी ತೊಳೆಯಲು ಪಾಪದಿ ಶಾಪದಿ ಬಿಡುಗಡೆಯು ದೇವಾ ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿ ತೊಳೆಯಲು ಪಾಪದಿ ಶಾಪದಿ ಬಿಡುಗಡೆಯು ದೇವಾ ನಿನ್ನಾತ್ಮದಿಂದೆನ್ನ ತುಂಬಲು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ನನಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯು ಯೇಸುವೆ ನೀ ಏಕ ರಕ್ಷಕನು ದೇವಾ ನೀನೊಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು ನನ್ನ ರೋಗವೆಲ್ಲ The word of God cleanse and heals and delivers. One of all the sickness. Jesus, 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 Jesus. The word. Adar kariya. Adar kariya. Jo kar kariya. Adar kariya. Hallelujah. Hallelujah. The word of God cleanse and heals and delivers. One of all the sickness. Ya Jotani Devi Sagat. Ya Kanani Dal Guru Hallelujah. 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 Deva 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 Jesus hallelujah 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 Jesus म्हणता मस्तणांगाचा म्या पुडले महिला पहिला पैसे असल्या या दोन मंदिर असल्या मस्तणांग हांवें सुटका दिल्या म्हणटा जेजू म्हजेर भरोसा दवर म्हजेर विश्वास दवर धैर्यान फुडें मेटांक काड म्हणटा जेजू निराशी जायनाका म्हजेर भरोसा दवरलो इल्लो कोणूच निराशी जावना तुय निराशी जावचो नाय तुजें नांव काण जेजू सांगता काम ना म्हणून निराशा आज मस्तना काय कामाचें देणें दिलां भुरग्यांचें देणें दिलां मस्तना प्रमोशन दिलां मस्तना जिने संगाती दिलां भुरग्यांचें देण्याचें भुरग्यांक देणें दिलां मुस्तानाची पिढा मारेकार पिढा आज एका सूत्रान हांवें गुण केल्या म्हणटा स्वामी जेजू प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 दिमी गेल्या स्वामीचे आशीर्वाद घेवंक आमकां स्वामी तयार करूया इत्यावोडा सक्रामेंता सुस्टंगनामान कोरुया पूर्वीला त्या रूपाबोतला नव्यो रीती आधर्या सलबोन वेचा उस्कुत विषया बाबाताचे बोतिव्या सुसे बापा तशेंच पुता उल्हासानी स्तुतीसा पदवी महिमा ससना ससना एकाच थाळ्या हरसिता तुका दोगांयशे स्पिरिता sama sami navarta प्रार्थ्या
हे देवाची सक्रामेंत काल तुझ्या कष्टांचा उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवण्याचं फळ सदांच्या आम्ही बगेसारखं तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्त्यांक आम्ही मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जे राज करताय सासनाच्या सासना. आमेन. नमन तुका सौम्याचे सो महिमा तुका मुझ्याचे सो उर्गा तुका भोगळा तुका महिमा तुका स्तुती तुका. कबीरावन मिसाचे बलिदानाच्या सणू मिसाचे प्रवेश गीत आम्ही गाऊया. दरबाराच्या सर्वेस पोरा तुका मी वंदिता. महिमा तुझी सदांच कथा काळसातां देवास्ता. मोगाच्या स्पिरिता सोम्या आमकां एकवटयता. दैवीक तुझ्या बोळा सौम्या जिवीत तुला भयता. दरबाराच्या सर्वेस पोरा तुका मी वंदिता. महिमा तुझी सदांच कथा काळसातां दिन वाजता. ऐचे अर्गाम स्थित गेविन डिसोजा सन लॉरेन्स वडो. हेलेन कॉस्टा मडगांव गोवा. शेरेल डिसोजा सन सेबॅस्टियन वडो. गत्यालमा मिसिता सिरिल डिसोजा पंपई दुसरो वडो. तेसफ्री देवादीन पाऊल आणि एम्मी डिसोजा पंपई दुसरो वडो. देवादीन सिल्वेस्टर पाऊल डिसोजा बाजाल. देवादीन जुस्टिन हिल्डा डिसोजा बाजाल.
देवादीन लीना डी अल्मेडा बंटवाळ आणि देवादीन फुर्गा फारील कुयेल्लो नित्यादरवाड पंचायत में देव शांती दिवन दिवन आम्ही शाळा मागया आमच्या गरजा बसत आणि आयिल्ल्या आसत त्या बसत प्रत्येक जावन आम्ही शाळा मागया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवे आस आयच्या शुभ वार्तेंत आमच्या बापा म्हळ्यार मागण्या मारिफात आमच्या दिसपोट्या गरजां सांगता आमचो संबंध देवा बापा लागीं कसो आसूंक जाय म्हणून जेजू आमकां शिकयता आमच्या बापा मागण्याचो पयलो भाग देवा बापा विशयांत उल्लेख करता देवाच्या राजा विशयांत उल्लेख करता तर दुसरो भाग हांव आनी पेल्या विशयांत उल्लेख करता जर तर देवा थंय खरो संबंध रुपीत करूंक जर हांव खुशी वाडटा तर म्हज्या पेल्या मुखांतच तो संबंध आरंभ जावंक जाय म्हणून जेजू आमच्या बापा म्हणल्यार मागण्यांत आमकां शिकयता सोम्याचे मागणे न्हय केवल आमचे दिसपडते मागणे बगार आमचे दिसपडते जिवीत जावनूच आमी बदलिया आनी ह्या पळयते ते फावत परे वांटो घेवंक आमकांच आमी तयार करया आमच्या पातकांचे बक्षणे मागून सांगता म्हणया हांव पातकी तर पवित्र देवा आणि तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता मनान चिंतून तोंडांत सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें सैती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत मागे मुसलान संखवर मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सिरस्परा देवालागी विनंती करत म्हूण प्रार्थना मागता हांव सर पदेदार देव आमची काकूळट कर आनी आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन. सौम्या काकूट कर सौम्या काकूट कर ख्रिस्ता काकूट कर ख्रिस्ता काकूट कर सौम्या काकूट कर सौम्या काकूट कर प्रार्थना सर्वेश्वरा आमच्या बापा तुझ्या पवित्र सभेक आत्मे पोषण दिवंक पदवाच्या संतांतोनीक सताच्या आनी पृथ्वीच्या आत्म्यान तुवें भरलोय आज ताचें स्मरण करच्या दिसा ताच्या देखी प्रमाणे त्याच सताक वेंग मारूंक प्रिती मोगान जिवंक आमकां कृपा दी आमच्या सुम्यांत पुता क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पळयतात म्हणजे कोटान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना आमेन. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप सर्वेस्पर अशें म्हणटा जशें पावस आनी बर्फ मळबातान पडटात आनी ओमक्यांक बी दिवंक आनी जेवतेल्यांक जेवण दिवंक भुंय भिजयतात तीं सुफोळ करतात तातूंत किर्लोंक लायतात आनी हें केल्ले शिवाय पाटी ओसानात
तशें म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर निर्पोळ जावन म्हजे शिंपाटी येना बगार म्हजी खुशी पाळता आनी जें कितें करूंक हांवें ताका धाडलेलें तें सगळें करता. देवाचें उतार हें देवाचे व्हड उपकार. श्लोक नितीवंतांक तांच्या सर कश्टां अणभरांतली सर्वेस्पर निवारता. नितीवंताक तांच्या सर कश्टां अनवरांतले सरेस्पर निवारता. म्हजे सवे मेळोन सर्वेस्पराची कीर्त गाजया. एका ताळ्यान आमी सकळी ताचें नांव हरसिया. सर्वेस्पराक हांव मेळोंक गेल्लो ताणें म्हजें आयकलें आनी आयकून सर म्हज्या कश्टां अणभरांतलें म्हाका ताणें निवारलें. नितीवंताक तांच्या सर कश्टां अनवरांतले सरेस्पर निवारता. ताचेर दोळे लावन रावतेले संतोषबरी जातात. तांची मुखामळां लजे केदींस भावनांत कश्टांत येयल्यांक व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली आनी सगळ्या अणभरान आकांतांतलो ताका निवारलो. नितीवंतांक तांच्या सर कश्टां अनवरांतले सरेस्पर निवारता. सर्वेस्पराचे दोळे नितीवंतांचेर आसात आनी ताचे कान तांच्या उल्याक उक्ते आसात. सर्वेस्पर कोट्या मनशांक पाट करता. संवसारान तांचो उगडास आळवण सोडता. नितीवंतांक तांच्या सर कश्टां अनवरांतले सरेस्पर निवारता. नितीवंतांची बोबेक सर्वेस्पर कान दिता आनी सर कश्टां अणभरांतली तांकां निवारता. खंती दुखीन बरवसतेल्यांक सोमी लागींच आसा. बरवसो काणलेल्यांक हात दिवन तो उखलता. नितीवंतांक आपले कश्ट अणवरांतले सर्वेस्पर निवारता. उबी रावया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया. उंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना बगा देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं तो जियेता. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी त्राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी त्राया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. मातेवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. तो जेजू आपल्या शिसांक सांगा लागलो, तुम्ही मागताना अनभवार्थ्यां बरें जायतें बडबड नाकात. यथेश्ट म्हणून मागणी केल्यार देव ती आयकतलो म्हूण ते चिंतात. तुमी तांचे बरी करी नाकात. कित्याक आपणा लागीं मागच्या आदींच खंयच्या वस्तूंची तुमकां गरज आसा ते तुमचो बाप जाणा. तर तुमी अशें मागा, आमच्या बापा सर्गींच्या, जशें सर्गी तशें भुमी. पवित्र जावं तुजें नांव. तुजें राज्य येवं, तुजी खुशी जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी. जशें आमचेर सुकलेल्यांक आमी बक्षितांव तशें आमची पातकां बक्षी. आमकां ताळणेंत व्हरी नाका आनी कोट्यांतावन आमकां निवार. जर तुमी हेरांक तांचे गुन्यांव बक्षितात तर तुमचो सर्गीचो बापय तुमचे गुन्यांव तुमकां बक्षितलो. पूण हेरांक तुमी बक्षिनात जाल्यार तुमचो बापय तुमचे गुन्यांव बक्षूचो ना.
देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता तर आमचे उपसिता बापा मन आमचे अर्पिता तुका धन आमचे भेटयता तुका ए बापा वायन उडो तुका भेटोवचो साच आमच्या कश्टा वावरासो गे तूं मोग आमच्या काळजांचो ज्ञान घे बापा निमाण्या रक्ताचो तेंभो सालो गुर तुज्या मोगाचो तो sacrifices भेटोवचो कान घे बापा म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्वदेदार देव बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हणून मागत हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या पवित्रीच्या देवा सरस्फूर्त म्हणून घे सर्वदेदार आनी भोवर्त्या देवा सांतांतोन च्या उडासा वय यज्ञ समर्पण तुजें तोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सर पडोन तुका उलो मारता आमच्या गवळ्या काल तुज्या मोगान जियेवन सस्तें सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर तुज्या पुता जेजूचे नबी आमेन सर्वेस्वर तुमचे सवय आसा तुमच्या सवय आसा आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबरता सर्वेस्वर आमच्या देवा दिन वाचुया अशी आमी करूंक फावो सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्वदेदारांनी ससनाच्या देवा सर कळीन सरते आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्यास आमच्या ससनी गवळ्या तुजो हिंड तूं केदीन सणिनाय पूण भाग्यवान दंडुतार निरंतर जो राखताय तुझे पयस वाचोलो ज्या तुझ्या पुताचे प्रतिनिधित्व तांकां केल्याय तुझ्या हिंडाचे गवळी तांकां नेमल्याय देखून आतां दुतां भक्त संगती तुझ्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता पोवीत पोवीत पोवे दळबारांचो सर्वेस पोरतो सर्गाणी सोसा भरला तुझ्या ऐ बाबा ओन सगी तुकाचे ओन सगी तुकाचे सर्वेस पोराचे आमी येता ओम सगी तुकाचे ओम सगी तुकाचे बापा खरंच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून इंद्रियाने पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावन ते आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशान कश्ट मरण सुसुमेच्या आदी ताणें मुंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची
त्याचवरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचें बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. Bavarta so good Bargatuya सौम्या जेसू तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुन्हा जीवन आम्ही परगडता तुझ्या येण्यात सौम्या जेसू आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जियानपणाचो भक्तीपणे उडास करता हो जी तसो उंडो ही सडणची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यारवें एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पयस सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची काकूल कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्यान समेस्तान तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमी समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये संगती बागेन जुजे तिजो पती बागेन धर्मदूत सांत आंतोन सांत पोलिकार्प आनी सर काळीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंद आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन आमेन आमेन. आमच्या सोडंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पयस जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी जगत जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसवटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें घडोवन दिनाका वायटांतले आमकां निवार. सरेस्वरा सर वायटांतले आमकां निवार. दया कन्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींचे बागांनी आमच्या सोडंदरा जेजू क्रिस्ताचे नेम बरवशान तेलांक आमकां तिवदार काकुलतेन सरबतकांतलें सुटय सराकांतांतलें वाटय. पिताग्रस्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें त्या दंडुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुवें कुशे प्रमाणे तिका शांती देणे कोटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेलयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सुभागी सुम्या तुझे जगवेक्षका पावना पूण तुझ्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. तू दुनिया पोस तू सोम्या तुझ्या मासा तुझ्या रक्ता समर्पण दिता आमचो जीव तुका पोस तू संस्थित जिविताच्या कानान आमकां तू दुनिया पोस तू सोम्या तुझ्या मासा तुझ्या रक्ता संसारांतली सोबीत फुलां कशी फुलता हांसून ती तुझ्या ओठांत सदां खेळटा पण जाती मनशा प्राण सोडूंच न्हय जाल्यार तांकां तूं सदां पोसता तूं दर्या पोस तूं सोम्या तुझ्या मासा तुझ्या रक्तां समर्पण दिता आमचो जीव तुका पोस तूं संस्थित जिविताच्या कानान आमकां तूं दर्या पोस तूं सोम्या परजेक तुजे इजिप्तांतली प्रितीन सोडयली परकी लोकांक आमकां तुजे रगत वारयले अरण्यांत ती बोब मारतना तुका आयकले अमृत सारकें जेवण तुजे तांकां मेसवाले तूं धन्या पोस तूं सोम्या तुझ्या मासा तुझ्या रक्तां समर्पण दिता आमचो जीव तुका पोस तूं संस्थित जिविताच्या कानान आमकां तूं दर्या पोस तूं सोम्या तुझ्या मासा तुझ्या रक्तां सुदेव लोकांक उड्या मसले तुवें वाटले अस्तू आमकां तुजेच मास रगत दिता आश्रय तुजो दी आमकां सदां सर्वदा निराश्रीत भुरग्यांक तुज्या सोणगाली नाका तूं धन्या पोस तूं सोम्या तुझ्या मासा तुझ्या रक्तां समर्पण दिता आमचो जीव तुका पोस तूं संस्थित जिविताच्या कानान आमकां तूं धन्या पोस तूं सोम्या रेती खातीर मागणें मोगाडा बापा तुवेंच म्हणाय येया मुजे सरशी सोमेस्त तुमी कश्टांत येयल्यानो आनी वाजन वयतल्यानो
आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. ह्या तुज्या उतराचेर बरवसून तुजे थंय विशेव जोडोवंक हो रेतीरेचो वेळ तुवें म्हाका दिलाय. ह्या रेतीरे मुखान तुजो अनुभव जोडोवंक आनी तुज्या उतराचेर नियाळ करूंक आनी आमच्या जिणेची नवसरणी करूंक तुवें म्हाका हो वर्तो अवकाश दिल्ल्या खातीर तुका हांव अर्गां दितां. ह्या रेतीरे मुखान तुज्या कश्टा मरणा जिवनपणा विशीं तशेंच म्हज्या जिणे विशीं नियाळ करून म्हजी जिणी बदलूंक जाय अशी कृपा म्हाका तूं दी. म्हज्या कश्टा दुकान सूख संतोशान पिडे भलायकेन तुजो पाटलाव करूंक म्हजे थंय बरें मन रस. ह्या रेतीरेद्वारे आमच्या कुटुंबांत वाड्यान फिरगजेन आनी म्हज्या समाजेन तुजी आशिर्वादान देवून येवं दीत. ही रेतीर दिवच्या याजकांचेर आनी तांच्या पंगडाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान देवाचे उतार प्रगट करूंक तशेंच हर एकल्याच्या जिवनांत परिवर्तनाचे किटाळ पेटोवंक तांकां साध्य जावं दी. अशी आमची कुटुंबां पवित्र आत्म्याची मंदिरां जावं दीत. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. प्रार्थया. भोव मोगाळ बापा, संत आंतोन तुज्या भक्ताच्या उडासा या दैवी जेवणांत आमी वांटो घेतलो. ह्या कालच्या उंड्या दाकास वायनाच्या रुपार तुजें जिवीत आमकां मेळ्ळां. तें सर्गार कुणांनी न्हय पूण तुकाच रूप आमी भोगूंक आमकां मेळ्ळा शंकर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आस, तुमचे सवे आस. सर्वपद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. वसनेयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वडका इतर सायगी तुका जपा. आपले मोरण सुकान वरा देवसाताच्या नावान पळता. कोडे पिडे बरे जाता. सांगलींक तो परमयता. चांगल्या फेऱ्यांक पावता. कितें सांडल्या दाखोवन दिता. ल्हाना गोडा घुसोवन हाडटा. म्हज्या कळसातां तुका नमान ये सांत आंतोनी. हजार पावटी तुका नमान. तूं जावन आसाय मिसनार पलंगन देव कृपेचें. जेजुआनी तुजे थंय तुज्या सेरापीक बापा साप्रास कसो भोव कालतो आनी भोव अजापांचो पूज जावन तूं भागी जावन आसाय. उगडास कर हे अजापांच्या संता. आपल्या गरजांक तुका उलो मारिल्ल्या कोणाकच कुमोक आनी बुजवून तुवें इन्कार करूंक नाय म्हूण उगडास कर. तूं कृपेन क्रिस्त आनी जेजू बाळाचो महामोगाचो इश्ट जाल्ले निमती तिरपातयेने रेरकान घेवन आनी म्हजे मागणें निर्फळ जावचें ना म्हूण खंडीतपणा सावन तुजो आदार हांव सोदतां. हे सांत आंतोनी अजापांच्या संता गरजेवंतांच्या आदारा म्हाका तुजी कुमोक जाय. गरज म्हाका आसा ह्या उपकारांची. कितें आमची इरादे ते सावां आशा काळजाचे अत्रेक आसात. संत आंतोनी मारिफात देवाक आमी समर्पण दिवया. कोणे आमचे मागणें विसारलां. कोणाक आमी मागता म्हूण बसयलां. तांचोय उडास आमी ह्या घडये काडया. आमचे इगर्जेचें येदोळ सुवातीन घेतिल्लें योजन आसा. तें योजने देवाक आमी समर्पण दिवया. सांत आंतोनी मारिफात कितें त्या योजनाक दुडवा कुमो गरज आसा
उदार मनाच्या दानी तावन येवंक आनी थंयसर वावर करतल्या रियेकल्या वावराड्यांक देवान राखून सांबाळून व्हरूंक. येदुळूस जायत्या जाणांनी उदार मनान आमच्या पिरगजितावन बैल्या पिरगजितावन दुडवाक मोग दिल्या. त्या सर दानी खातीर आमी मागया. तांणी दाखयल्ल्या उदार मनाक देवी तांचे थंय असारांनी उदार जावन कितें ती मागतात, आशेतात, लालेतात रियेक तांकां फावो करून दी. उडास आमी काडया सर आमच्या पिडेस्त भावा भयणींचो, आमच्या घरांत आसच्या, आमच्या शेजारा, आमच्या वाड्यांत, आमच्या पिरगजेंत आनी आमच्या कुटुंबांनी आसच्या सर पिडेस्त भाव भयणीचो उडास आमी काडया. तांच्या खातीर आमी मागया. सर आमी बसया. फाटल्या एका हप्त्यान जायतीं तेसावां अर्गां हांगासर आयल्यांत तीं ह्या फरी आसात. तांच्या घराचो वांटो तांकां बेगीनच पाटी मेळो. चौगा कुटुंबाची मागोन आसात. बोरवेलांत बरें उदक मेळो, आमाल पियोवण्यातावन सुटका मेळो, व्यापार वृद्धी जावं आनी काडिल्ले रीण फारीक करची कृपा मेळो. दोन कुटुंबाची मागोन आसात. तांकां मागुल्लो उपकार मेळिल्ल्या खातीर विविध उपकारां खातीर 9 जाणां सांत आंतोनी मारिफात देवाक अर्गां दितात. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. बाकी आशिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक 14 जाणां मागोन आसात. घरांत शांत समाधान रास करूंक 7 कुटुंबाची मागोन आसात. बऱ्या भलायकेचें देणें मेळोवंक 6 जाणां मागोन आसात. भुरग्यांचें देणें फावो जावंक 7 जाणां मागोन आसात. तकलेचो ट्युमर ऑपरेशन नासतना गूण जावंक एकलो मागोन आसा. कंपनींत एक नवें प्रोजेक्ट मेळिल्ल्याक एकली भयण दुबयतावन सांत आंतोनी मारिफात देवाक अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. कॅनडांत एका चलयेक तिच्या कामांत भद्रती लाबोवंक, भायर पडिल्लें कानाचें भांगार पाटी मेळोवंक, परिक्षेंत बरे अंक मेळोवंक, बरें काम मेळच्या खातीर 9 जाणां. 3 जाणांची शुगराची पिडा तशेंच 2 जाणांची BP नॉर्मल जावंक ती मागोन आसात. सर्जरी बरी जावन बरी भलायकी लाभिल्ल्याक इस्रायल तावन एकली भयण देवाक अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. 3 जाणांची वर्टिको पिडा गूण जावंक, 2 जाणांक युरोपाक वेची विसा मेळोवंक, बरी सैरीक मेळोवंक 5 जाणां आनी एका व्हडल्या समस्येंतलें भायर येवंक एकलो मागोन आसा. कामांत 1 वर्स एक्सटेन्शन पिरियड मेळिल्ल्याक एकली भयण पांबुरतावन देवाक अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. कॅनडांत पुताची डेंटल सर्जरी बऱ्यान जावंक एकली आवय मागोन आसा. ICUंत आशिल्ले 2 भाव बेगीनच गूण जावन घरा येवंक, 4 स्त्रियांचो मासीक स्राव रेग्युलर जावंक, बाकी आशिल्लें एक लायसन्स बेगीनच फाटी मेळोवंक, आंगाची एलर्जी गूण जावंक 2 जाणां मागोन आसात. ब्रेन ट्युमर संपूर्ण रितीन गूण जाल्ल्याक एकली देवाक अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. पाटीची आनी पांयांची कठीण दूख गूण जावंक 2 जाणां. कॅनडाक वेजी विजा मेळोवंक 3 जाणां. उजव्या पावल्याची कठीण दूख बेगीनच गूण जावंक, तशेंच मस्कत गांवाचें सिटीजनशीप लाबोवंक, 3 फ्लॅटां आनी 2 जागे बऱ्या रेटीर विकून वचोवंक, एका चेडवाक कॅनडा शिकचें स्कॉलरशीप लाबोवंक ती मागोन आसात. पाटीची कठीण दूख गूण जाल्ल्या खातीर एकलो देवाक अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. भायर पडिल्ली चावी पाटी मेळोवंक, एका चेडवाक फाल्यां जावच्या JEE मेन एग्जामांत उत्तम अंक मेळोवन रँक फावो जावंक, देवेच्या एका चेडवान बरें शिकून बरें अंक आपणावंक, लंग्स कॅन्सर गूण जावंक एक दादलो, ब्लड कॅन्सर गूण जावंक एकली स्त्री मागोन आसा. एक स्त्री मायग्रेन तशेंच एरपिडेतावन गूण जावंक ती मागोन आसा. सौदी वेची विजा एका स्त्रियेक लाभिल्ल्याक ती देवाक अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. 2 स्त्रियो इमोग्लोबीन चड जावंक मागोन आसात.
कानाची पिडा गुण सल्ल्याक एकली स्त्री देवाक अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. एकली स्त्री तिचे सगळे रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्याक ती देवाक अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. एका नर्साक इस्रायलाक वेची विसा मेळोवंक ते मागून आसा. तर परत आमी दिंबेर पडया. ह्या सर अर्गां खातीर देवाक आमी एक घडी अर्गां दिता आसतना हांगासर आयिल्ल्या सर इराद्यां खातीर ह्या देसावां खातीर मौनपणी एक घडी भर आमच्या काळजांतावन आमी मागया. देखून ह्या म्हज्या घरचेन म्हाका बसय आनी इतले पातयेनेन हांवें मागसो उपकार म्हाका दी. हो उपकार म्हाका मेळटच तुज्या दुर्बळांच्या ग्रासाक कानीक दिता म्हूण तुका उतार दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे म्हाका आशिर्वाद दी. आमेन. हे वर्त्या सांत आंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मोल सूख अनवरां देवसार आनी सर तरांची वस्याची पिडा पयसरता म्हूण उगडास कर. तुजे मरेपात पिडेस्तान भलायकी मेळटा. उसांबळ दर्यो थंड जातात. बंदिवानांचे सांखळे तुटून पडटात. तोंडे उठोवन चलतात. कुरडे पळयतात. केप्पे आयकतात. मने उलयतात. भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात. ल्हान तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर तांकां मेळटा. तुजे वरवीं अपाय ग्राचार नापायन जातात आनी आमच्या सर गरजांक तूं पावताय. सर पातयेनी तुजेर दवर तुजी कुमोक आमी मागता. इतल्या व्हडा आशेन आमी मागता तें सर आमकां जोड दिवन तुजी पदवी संवसाराक दाखय. आमेन. सांत आंतोनी आमा बसत विनाती कर. क्रिस्तचे बसण्याक आमी पावसूंचे खातीर प्रार्थया हे सर्व देदारांनी सदा देवच्या देवा भगवंत आंतोनी तुवें तुज्या परजेके वर्त प्रसंगदार आनी तिच्या गरजांनी बळवंत आदार जावन दिलोय. क्रिस्तांव जिणेची वाट आमी समकतना ताच्या आदारान सर अनवरांतलें सुटशें आनी सर आमच्या पारकोवण्यांनी तुजी ससाय आमी बगीचे आमकां फोव कर. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता मारिफात जो तुजे सवें जियेत आनी रास करता पळयत म्हजे एकवटान सासणाच्या सासना. आमेन. बशा भाव भयणीनो, आयचे सगळे आराधन मिसाचें बलिदान आनी नोवेण 4:30 वरांतावन आतां पर्यंत लाईव्ह प्रसार जावन सगळ्या संवसारभर जायते भक्ती पळोवन आसात. डिवायन वर्ड TV अध्यक्ष श्री वॉल्टर स्टीफन मिंडीस, ताची पत्नी श्रीमती फ्लोरा मिंडीस तांचो उपकार बावडटा. तांचे बसत प्रत्येक जावन आमी मागया. त्याच परी कीबोर्ड हांगासर खेळोन रंगीत संगीत आनी मधुर थाळ्याद्वारे आमची काळजां मनां दुनिया देवाती उबारूंक आदार दिला ब्रदर जॉन डिसोजा फेरार फिर्गज, तसोय हांव काळजांतान उपकार बावडटा. त्याच परी आमच्या फिर्गजींत सेवा दिवन आसचे डियॉकॉन लॉरेन्स केविन डिसोजा हाच्या मिसाच्या बलिदानाक हाच्या नोवेणाक तांणी आमकां संगत दिला. तांचोय हांव काळजांतान उपकार बावडटा. डिवायन वर्ड TVचो प्रोग्रामर श्री जेस्विन मास्करेनस, व्हिडिओग्राफी श्री विवियन रॉड्रिगस आनी सर तांच्या शिबंदेकी देव बरें करूं म्हणटा देवाच्या आशिर्वादांचेर हांव मागता. मार्चाच्या 11, 12, 13 आनी 14 तारीखेर बरेस्तारांत आयतारा पर्यंत हर एक दीस 3:30 तो राती 8 वरां पर्यंत हांगासर रेतेरी आसा. ही रेतेरी दितात पोट्टा दैवीक रेतेरी केंद्राचे मनादेपाप रिचर्ड कॉड्रस आनी संगती पंगड ह्या रेतेरीच्या येसस्वी खातीर आमी मागया. हर एका मंगळारा 4 जावन 15 मिनटांनी कुर्सा वाट 4:30 वरार हांगासर आराधन ताच्या प्रामिसाच्या बलिदानांनी नोवेण. तुमची त्या सवा वेळार धडा हांगासर इगर्जे भितर आसच्या बॉक्सांनी घालयेत, वॉट्सॅपार घालयेत, ईमेलार धाडयेत, पोस्टार धाडयेत, नातल्या फोन करनी आमकां तिलसवियेत. परत परवा मंगळार दीस मेळया.
उबी रवी आनी निमाणे गीत. हवायला तुझेशी बाबा मोच्या काळी जुगडा तुका बरवोसो तुझेशी आईला बापा आशीर्वादी माका विने दिसाणी रा सुख समाधान आशेलो तुझे कुशेचे काय गुमान असता स्वाकुशी करण असलो हांव आयला तुझेशी बापा मोच्या काळी जुगडा तुका बरवोसून तुझेशी आयला बापा आशीर्वादी म्हाका. मोगाल पुता सोवे अंकार मरी आशीर्वादी म्हाका. भाग्यवंत कृपेचे कृपेन निवारण आमच्या देवा आमच्या दिसतानातले